सगळी उबी रावन आमी सुरवातीचे गायन गावुया. सर्वेस्पराच्या मानांक ए 28 पान 14 ए 28 पेज 14. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे खातीर मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावनो, हे सकाळच्या दिसाक मिसा बेटीन वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां मागीर मोगाची उकार. देवाक दिन वाचुया, सगळे ताचे देणे बसत आनी ताका दिन वाचतना मारिकिया रिबेरो आनी मॅरी आल्मेदा ह्या आमच्या भयणां बसत मागुया. सर्गींच्या बापान तांकां आपले शांतींत आपले विसवान घेवंक. आज भाग्यवंत लूक शुभ वर्तमानकार ताची परब विसवा करता. भाग्यवंत लूक अंत्योकियेक सिरिया वाठारांत जल्मलो आनी जेन्ना ताणें वेंग मारली भावार्थाक तेन्ना अंत्योकियेचे पवित्र सभेंत तो मिसळ आसलो. हुशारकायेन ताणें देवाची बरी खबर परगटली आनी जेजू खातीर आपलो जीव दिलो. भाग्यवंत लुकस वा भाग्यवंत सेंट ल्यूक हाची परब करतना आमकां सगल्यांक जेजूचे खरेले गोवाय जावं. भोव करून ही सिनेडल जर्नी आमी काल सुरू केल्या. परिशदेक सभेक एकचार सहभागिलीपण आनी मिसां ओळखून भाग्यवंत लुकासा भाशेन बरी खबरीचे गोवाय आमी जावन ह्या मिसांत कृपा मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत भाग्यवंत सदांच संकवार मारीक सगळें देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumiaka krótko, wysoko krótko, sumiaka krótko, sumiaka
भाग्यून लुकाच्या देणे खातीर दिनवासून म्हणुया. महिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा सुर्गीच्या राया सोदपदवीदार देवा बाप्पा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शिळे, तूं संवसाराचे पाप करताय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो पवित्र एकलो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. एक गुळयो गीच रावया. मागुया केरला वाठारांत जायत्या जाग्यांचेर चड पावस पडून जायतो लोक मेला. जायत्यांची घरां व्हाळान उबून गेल्यात. जायते नुकसाण जाला. मागुया थंयच्या लोकां पासत थंयचो पावस बेगीनूच सोंपूंक तांची परिस्थिती बरी जावंक मागुया. देवा आमचे बाप्पा, उपुरबायेन तूं दुर्बळ्यांचो मोग कोत्ताय म्हूण उतरान आनी बरोवपान परगट करूंक भाग्योंत लुकाक तुवें वेंचून काडलोय. ही बरी खबर घेवन आमी सगळीं तुजी दुर्बळ भुरगीं तुज्या नांवाची वडवीक गायता. एका मनान आनी एका काळजान जियेवन तुजी मोगाची बरी खबर आमचे भोंवतणच्या मनशांक कळीत करूंक आदार दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयल्ले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून तेसलोनिकेक गेलो. क्रेसेंस गालासियेक गेला आनी तीत दाल्मासियेक. एकलोच लूक म्हजे सरशी आसा. मार्कूक तुजे बरोबर घेवन ये, कित्याक तो म्हज्या वावरांत भोव आदाराचो. तिकिकुसाक हांवें एफेसाक धाडलां. त्रुवासांत कार्पुसा कोडे पांखरूचें दवरून आयलां तें येता आसतना हाड. तशींच पुस्तकां, मुद्दम करून चोर्म पत्रां. अलेक्सांद्र कांसारान म्हाका खूब वायट केलां. ताच्या कर्तुबां प्रमाणें देव ताका फारीक करतलो. तूंय ताची वाट सोड, कित्याक आमचे शिकोणेचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगळ्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजोना जावं. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सुम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचें उतर. देवाचे ओडकार.
ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. म्हणुया, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोडीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. उबी रावया. Solves por azul, 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 azul, azul. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Solves por azul, 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 azul, azul. तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सुमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो ते नोगरांत आनी ते सुवातेर दोगांक धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकाच्या दुनया लागीं आपले लुणे मळणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण ल्हानग्या मदेंत मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दुरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय नोगरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार हे घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती तांची दिवतली, ना तर तुमच्याशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्यांक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत तुमी भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. तुवें आसतीत ते वायट घरांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयज पवित्र सभा भाग्यवंत लुकास सेंट ल्यूक हाची परब करता. 9व्या शेंकड्यांतान ही परब सुरू जाली. पवित्र सभेंत भाग्यवंत लुकास 18 ऑक्टोबराचे ताची परब करूंक. भाग्यवंत लूक हाणें 2 पुस्तकां बरयल्यान शुभ वर्तमानांत आसात. पवित्र नव्या करारांत न्यू टेस्टमेंटांत आमकां ताची 2 पुस्तकां मेळटात. वन इज द गॉस्पल, द थर्ड गॉस्पल, गॉस्पल ऑफ सेंट ल्यूक, and Acts of the Apostles,
धर्मदूतांचो इतिहास हें पुस्तक ताचें. ही दोनूय पुस्तकां भाग्योंत लुकान बरयल्यात आनी भाग्योंत जेरोम हे पुस्तकांची शिकोवप करतना म्हणटा ताची ग्रेक भास खूब गिरेस्त बरी बरयल्या म्हणटा. कित्याक तो शिकिल्लो आसलो. ही वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. दोतोर आसलो तो. भाग्योंत पावलो आपले चिटीन म्हणटा लूक द फिजिशियन. वैज आसलो तो आनी आपलें वैजपण सोडून तो भावार्थाक वेंग मारता. भाग्योन पावलो बराबर ताचे मिशनरी वियाजींत आसता. भाऊ म्हणिनो खाशेलेपण भाग्योन लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलें जायतें. पूण एकूच दोनूच मुद्द्या आयज घेवया. पयली सुवातेर भाग्योन लुकास शुभ वर्तमानांत देव दुर्बळांचो कितलो मोग करता तें दाखयता. जे भाशेन सुरवातीच्या मागण्यांत आमी म्हणलां भाग्योंत लूक दुर्बळांचो मोग देव करता हें दाखोवड करता. भाग्योंत लूक दाखोवड करता समाजीक नीत सोशल जस्टीस कितली गरजेची. भाग्योंत लूक दाखोवड करता देव आमचो दयाळ काकूचार बापूय. लाजर आनी गिरेस्त मनीस ही वपार भाग्योन लुकांतूच आमकां मेळटा. तो गिरेस्त मनीस व्हडलीं व्हडलीं जेवणां करतालो पूण तो सगलो गायाळ जाल्लो लाजर ताच्या दारवंट्याशी पडून आसलो. आनीक लाजर स्वर्गार वता. अब्रामाच्या गोपांत वता. तो गिरेस्त मनीस ताका इन्फेर्नांत उडयता. देव दुर्बळांचो मोग करता. देव समाजीक नीत आसता तेन्ना खुशाल आसता. भाग्योंत लुकांत आमकां मारयेचें तुस्त गीत मेवता मॅग्निफिकंट. आनी ह्या तुस्त गितांत सायबीण मागीर कितें म्हणटा गरिबांक ताणें बरे बरे वस्तूंनी भरले. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परतून धाडले. पदवीधरांक सुद्रा वयले शेवटिले. ल्हानांक वयर काडले. ही देवाची बाबा बिडीनो मांडावड. भाग्योंत लुकास आमकां सांगता देव कितलो दयाळ मोहाळ. वेचीत पुताची वपार हें लुकाचें खाशेलेपण. पांय रावता आपले पुताक वेंग मारूंक ताका आपले पुतपणाचे अधिकारपण दिवपाक. ताका पांयांक वाणो घालात. मुदी घालात ताचे बोटाक. कपडे घालात नवे. व्हडलें फेस्त करुया कित्याक हो म्हजो पूत सांडलेलो म्हाका मेळ्ळा. मेलोलो जिवो आसा. लेट अस सेलेब्रेट. देव इतलो काकूतसार आनी इतलो दयाळ आनी मोवाळ आमकां आपले पुतांदुआंक वेंग मारूंक तयार आसा. एक सांडलेली शेळी सोदूंक वेता तसलो आमचो बाप. न्हय न्हय बऱ्या मनशांक न्हय सांडला ह्या जोम्यांतलो पयस सरला ताका सोदूंक वेतिली बापाची काकूत. आनी शेळी मेवली म्हणटच आपल्या खांदार दवरता आनी सगळ्यांक सांगता म्हाका पोरबी दियात. म्हजी शेळी सांडलेली म्हाका मेवली. हो आमचो बाप. भाव भयणीनो आज आमी परब करतना हें देवाचें उतर जे भाग्योंत लुकान आमकां बरोवन दवरलां. ही गिरेस्तकाय आमची शिकुया वाचुया आनी देवाचो अप्रिमीत मोग भोव करून पातकें सवें तो दाखोवड करता. आमी अशेंच करून वावरुया. ही कृपा हे मिसांत आमकां सगल्यांक मागून घेवया. बिटोवनेक आमी गायन गावुया. सर्वेस्परा मानून घे. C303 पान 42 C33 पेज 42.
सर्वेस्वरा 나누는 게 암치다나 불안이 없고 두가 리다 바바 불안이 없고 두가 리다 바바 सर्वेस्वरा 나는 게 엄치다나 सर्वेस्वरा 나는 게 엄치다나 भयणी भावांनो आमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेवन भोवकोन वेळे बाप्पा घर सांडून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोदून तांकां तुज्या गोपांत परतून हाडूंक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी आतां तुका भेटयता पातक करून तुजें घर सांडून वेता तेन्ना बेगीन तुजे बेगीन परतून येवंक आनी असो तुजे काळजाक उतरां व्हरतो संतोश दिवंक भाग्यूंत लुकाचे विनवणेन तुजी कृपा आमकां मागता तेच तुजे पुता जेजूची नावी आमेन सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतो सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विधर आनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची खुणा जावन हे संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या पोरजांक पोरगोट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुका वाखणटाव आनीक सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगती संतोशान तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यार तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेसपरी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात तुमच्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत पातक्यांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारुतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबरताचो गूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी प्रितमेचेर विस्तारलेली पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा
फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय संगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल भाग्योन लुकस आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूत हांवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा तुमच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळमेन पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवास दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कंदी सुटोय आनी सर्वाकंदांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिली देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. वस्त जेजू जाका आपल्या उतरान आनी बरोवपान आनी जिवितांतल्यान भाग्योन लोकांक गवाय दिली. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती आतांच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका आमची गरज जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D40 570 आणि 1 D43 पेज 71.
आमची गरज जेजू सोडवणारा तोगलेक जशें जालें तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोगलेक जशें जालें तशें आमी तुका मेळ्ळार मनशाची गोड भुकेलोल्यांक जेवण ताणेलोल्यांक पिवण पिळे वोताक इलाज गरजे वोताक आदार दुखेसाल्यांक उसवण उदार खर्चार भावून तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोगलेक जशें जालें तशें आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोगलेक जशें जालें तशें आमी तुका प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा आमचे बापा, तुज्या बागेऊन वयजा लुकाच्या परबे दिसाक जेजूची कूड आनी रगत आमी घेतल्या. जावं ती आमकां कुडी आत्म्याचे पिळांक अमोर जिविताचे ओकोद. ह्याच खाणा पिण्या वरवीं जिवन जेजूक गवाय दिवचे पवित्र आत्म्यान भरलेले जावं आमचे क्रिस्ती जोमे. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. बाबडीनो नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्याचो जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश आमकां पावून सरल्यान ऑफिसांत ते विक्रीक आसलेले. डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश नोव्हेंबर आनी डिसेंबर म्हयन्याचो. तशेंच आमच्या हातांनी ही मागणी घातल्या आमी परिशद बिस्पांचो सिनड 2023 जावचो आसा. तो बरे भाशेन जावंक आनी ताचे उद्देशीं पवित्र सभेक जायतें बरेपण मेळूंक आमी आतांसान घराघरांनी हे मागणें करतले. परिशदेचे मागणें प्रेयर फॉर द सक्सेस ऑफ सिनड 2023. तुमकां आयकल्याक आमी तुमच्या घरांनी हे मागणें पाठोवन दितले.
आयतारा दिसाक आमी मिसांवांचो आयतार पाळटा. जेजूची बरी खबर बागेन लुकान पुरगुटली, दुसऱ्यांक दिली. ही वावर पवित्र सभेचो हें कार्य आमचे सगल्यांच्या हातांनी सोडलेलें आसा. आमची मागणी, आमचे त्याग आनी आमचो दुडवांचो आदार मिसांवांच्या वावराक उर्बेन, उदारात आनी सुटसुडायेन आमी दिवया. तो करून आमची मागणी ह्या सातोळ्यांत जेजूचें नांव सगल्याक पुरगूट करूंक आमी मागून रावया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आज 4:30 वाजता आमची प्रेयर ग्रुपाची जमात आसा 4:30 आनी आमचो भाव ओल्लान आमचे बरोबर आसतलो. पवित्र देवाचें उतर आमी वाचूंक, तें नियाळूंक आनी तें जिवंक कशे भाशेन प्रयत्न करूंक जाय हाचे विशीं आमकां शिकोवन दितलो. 4:30 आज सांजे. जैतिवंत आमचो देव शेवटाचे गायन गावया. यू 30 आणि 3 पान 248 यू 33 पेज 248.